आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान पावलू कोलोस्कारांक बरोवन आपूण आपल्या कोश्टा उदेशी क्रिस्ताच्या कोश्टांत जें कितें उणें आसा तें बरोवन काडटा म्हूण सांगता. पावलू आतां फकत क्रिस्ता खातीर जियेता म्हणटच क्रिस्ताक तो पुरगोटीत रावता. ह्या मिसावान जें कितें ताका सोसूंक पडटा तें सगलें क्रिस्ता खातीर सोसूंक तो तयार आसता. एके भाशेन पावलू आपलें जिवीत क्रिस्ताक भेटयता आनी क्रिस्ताचे बरे पुरगोटणे खातीर आपलो जीव खर्चूंक वावुरता जाल्यार ताणें बरो तो वांटो विंचून काडलो म्हणूं येता. शुभ वर्तमानांत लुकास आमकां मारिया आनी मार्ता हांच्या गोरेब्याक जेजून भेट केल्ली ताची खबर सांगता. हो गोराबो जेजूक लागशिल्लो गोराबो. जेजू कांय पावटी तांगेर वेतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचे भेटेन कितें घडटा तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मार्ता जेजूक जेवण रांदूंक हातपीत जाता जाल्यार मारिया जेजूच्या पांयाशी बसता हाचेर लुकास शुभ वर्तमानकारान चड भर दिल्या. त्या काळार जेजूचे शीस ताच्या पांयाशी बसताले. मारिया जेजूची शीस म्हणटाना तिणें ताका आपलो सोमी म्हूण मानून घेवन ताचे कडल्यान शिकपाची खुशी दाखयली. आयचें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कशा भाशेन आमच्यांनी ही कुटुंबीक येवजण देवाची खुशी म्हूण मानून घेवन बरो तो वांटो विंचून काडूंक येता तें नियाळुया. देवाचें उतर आमच्या क्रिस्ती जिविताक उबारलेलो दिवो आनी पावलांक उजवाड. देवाचें उतर आमच्या कुटुंबीक जिविताक एक दिशा आनी वाट दाखयता. देवाचे उतराचे शिकवणेंत चलतलो कुटुंब देवाचे येवजणे पोरमणे आपले कुटुंबीक जिवीत बांदून हाडटा. अब्राहम आनी मारिया देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो आनी मान दितात. मारिया देवाचें उतर आयकूंक जेजूच्या पांयाशी बसून रावली. देवाचें उतर आमकां जिवीत सांबाळूंक आपयता. सोयंबा पोरमणे कुटुंबीक येवजण पाळप म्हणजे देवाच्या उतरा पोरमणे चलप. देव आपल्या भुरग्यां लागीं दर घडये उलयता. मनशां आनी घडितां वरवीं तो उलयता. देवाचो ताळो आयकूंक आमकां ओगेपणाची गरज. तुंबूच्या दाराशी ओगेपणान नियाळटना देव अब्रामाक भेटता. मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून ओगेपणांतल्यान ताचो मोग चाखता. ती देवाचो ताळो आयकूंक पावली कित्याक ती आयती आनी उक्ती आसली. आयतें मन उक्तें मन म्हाका देवाक उक्तो कोत्ता आनी देव जिवितान बोत्ता. काजारी जिवितान भुरग्यांचो आंकडो थारायता आनी घोव बायल संबंदान जियेतना देवाचो संदेश आयकूंक गरजेचें. तर आयच्या ह्या मिसांत मनशा रुपान आयलोल्या जेजूची घोटाय घेवन काजारी जिवीत देव मोगान जियोंक बापाचें बळ मागुया.